आम्ही लाईफगार्ड रस्त्यार आंदोलन करता फक्त आपल्या पोटाचो प्रश्न सोडोवपा खातीर। गेल्या वर्सा म्हापसा आम्ही हंगर स्ट्रायक केलो आणि त्या हंगर स्ट्रायकाक आमकां सीएमान आपोवन व्हरून सांगलें की तुमचो जो प्रश्न आसा तो आपूण सोडयता। तुमकां सगळ्यांक आमी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान तुमकां सांबाळून घेता आणि तुमच्यो नोकऱ्यो आसा त्यो कायम करता। हे सगळें जालें, तुमचे फक्त लिस्ट आसा ती कितें सबमीट करा, कितें प्रोसिजर आसा आतां आपूण रोखडेच पोस्ट काडटलो ते तुमी अप्लाय करा आणि त्या प्रमाणे आपूण तुमकां घेता हें आमकां सीएमान आश्वासन दिलें आणि तेच्या नंतरूच आमी आमचो स्ट्रायक आसा तो फाटी घेतलो। सीएमाचेर विश्वास दवरून आमी जे पोस्ट रोखडेच पोस्ट आयले ते आमी अप्लाय केले। तेच्या नंतर कोविड पिरियड सुरू जालो आणि सगळें आमचें डिले जालें। परत आमी सीएमाक मेळ्ळे, सीएमान सांगलें आतां प्रोसिजर सारको सुरू जातलो तेन्ना तुमचें सगळें काम आसा प्रत्येक जो आमचो गोंयकार लायफगार्ड आसा तेका आपूण सगळ्यांक घेतलो। हें आमी आतां सगळें प्रोसिजर जालें, अप्लाय केलें, त्या कोण फीट बसता त्या हितून एमटीएस आसा, सेक्युरिटी गार्ड आसा, बाकीचे मल्टीटास्किंग आसा, एटेंडन्स आसा, हे पोस्ट आसा ते सगळे आमी भुरग्यांनी अप्लाय केले। सगळे लिस्ट आसा ते सीएमान सांगले आपल्याक पावया, एमडी नावती आसा तांकां पावयलें। रोखडेच आमी बॅच घेवपाची आसा सेक्युरिटी गार्डाची तेन्ना तुमकां घेता अशें सांगलें गेलें। बॅच ऑलरेडी गेली, आमचो एक सुद्दां भुरगो ते घेतलो ना। सेकंड बॅच जाली, एक भुरग्याक आमच्या घेतलो ना आणि ते जाता तेन्ना आमी सीएमाच्या दारान वचून फावटी मारल्यो। म्हाका दिसता 100 वयर आमी सीएमाच्या दारान फावटी मारल्यो आणि प्रत्येक फावटी आमकां सीएमान सांगलें तुमकां आमी घेता, तेंचेर विश्वास दवरलो आमी। आणि आज ह्या दिसा एक सुद्दां म्हज्या युनियनाच्या भुरग्याक आज ह्युमन रिसोर्सांक घेवंक ना। तेंच्यांनी टेस्टूय दिली, सगळो प्रोसिजर केल्लो आसा, पासूय जाले ते, तरी आसतना जो कमिटमेंट सीएमान केल्लो तो करूंक ना। पूण आमकां एग्रेसिवली आमकां रस्त्यार येवन सरकाराच्या विरोधान आमकां व्हडलें आंदोलन करूं येतालें, पूण आमी खाशेस कित्याक केलें, एक विश्वास दवरलो आमी सीएमाचेर। तांणी ज्या प्रकारे आमकां सांगलें त्या प्रकारान पोस्ट काडले आणि तुमकां घेता म्हणून सांगलें। दुसरें आमी ऑप्शन दिल्लें की तुमी जर ह्युमन रिसोर्साच्या हेका जायना, आमचे भुरगे सगळे एक्सपिरियन्स इन लायफगार्ड म्हणून एक्सपिरियन्स बिचाचेर तांणी इतले वर्सां सर्वीस केल्ली आसा, परत तांकां दृश्टी कंपनीन बाबा बरें तेंचे कितें तरी तांकां पगार वाड करून तांकां बऱ्यो फॅसिलिटी दिवन सीएमान मध्यस्थी करून तांकां परत लायफगार्ड म्हणूनूय तांकां घेवचें। होय आमी हो प्रस्ताव सीएमा मुखार दवरलेलो, तोय तांणी म्हटलो आपूण उलोवप करता आनी तुमकां कितें तें कळयता, तेजेरूय सोल्युशन ना। आणि पगार आसा तो सरकारी डायरेक्ट त्यांच्या खात्यार वचूनी, जेणे करून तांकां पगाराक तरी अडवणूक जावचें ना। पूण सरकारान कितें सांगलें आमकां, ही दृश्टी कंपनी आसा, आमच्या कडेन गव्हर्मेंटा कडेन डायरेक्ट मेकॅनिझम ना जे टुरिझम हे हँडल करपाक। सो आमी आउटसोर्स केल्या ही कंपनी आनी तेच्या अंडर हे सगळें चलता। सो आमी म्हटल्यार तुमी करा बाकीचें कितें आसा तें, पूण हे जे एम्प्लॉईज आसा तांकां डायरेक्ट पगार आसा तो सरकारा तिजोरींतल्यान वचूनी। पूण सरकार ते आयकपाक तयारी ना तेंची। म्हाका दिसता ते व्हडले स्कॅम आसा, तितून अशें आयकलां की ह्या दृश्टीच्या हितून कोण तरी मेजर पॉलिटिकल पार्टीचो कोण तरी इन्वॉल्वूय आसा थंय, एक तेंचे जे दृश्टीचे जे मॅनेजमेंट आसा ते कंट्रोल करता। पूण म्हाका दिसता खंय तरी हेंकां वांटो वयता आणि मेजर वांटो वयता म्हणून हे सगळो हे घोळ चल्लेलो आसा आणि हेंकां न्याय कोण दिवपाक तयार ना। दो सीएम सेज आमकां लागना म्हणूंक शकना, फायनली पयसो कोण दिता त्या कंपनी, हू इज मनी इज गोईंग फ्रॉम वेर, गव्हर्मेंट एक्सचेकर। दॅट्स वाय गव्हर्मेंट इज इनडायरेक्ट तो प्रिंसिपल हे जाता, तेजो मालक कोण जाता, गव्हर्मेंटूच जाता। फायनली पयसो आसा तो गव्हर्मेंटाच्या तिजोरेंतल्यान वयता, म्हणजे गव्हर्मेंट म्हणूंक शकना आमकां लागना। सो ते आमचो तोच मुळावो प्रश्न कितें आसा, तांकां पयशे कोण दिता। मागीर त्या दृश्टी कंपनी कडल्यान तेंचे वाटे कोणाक वयता तें आमकां खबर ना, थंय सगळो घोळ आसा हो। ते वाटे पर्सेंटेज आसा पळय ताका लागून ह्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता। सो ते खंय तरी बंद जावपाक जाय, तेच्या खातीर आमी ती एन्क्वायरी मागतली।
एंटी करप्शन ब्युरो आसा, विजिलन्स डिपार्टमेंट आसा, जरी ते काय करिना तरी आसतना आमी ते प्रोसिजर आमी करतले आनी ऑलरेडी आमी घातलेले आसा लेटर.